मायनिंग हो एक इशू तुम्ही सॉल्व करचे नदरेन एक म्हत्वाचें पावल घाला. तुमच्या कारकिर्दीन ताजें लिलावय जालो. आतां अजुनूय कांय हर्डल अजुनूय दिसतात. म्हणजे तुमकां दिसता की जाता तितले बेगीन मायनिंग सुरू जावंक शकतलें. मुळात हांव मायनिंग भागांतलो, मायनिंग समस्याय म्हाका खबर आसा, मायनिंगेचे डिपेंडंट कशे लोक आहा हेंय म्हाका खबर आहा आनी त्या खातीर डे वनच्यान मायनिंगचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून प्रयत्न आहा. 9 पेक्षा चड लिजीस ऑक्शन केली. ई ऑक्शनचे मटेरियल जितके जावपाक शकताले तितके ऑक्शन केले. डंप ऑक्शनिंग प्रोसेस सुरवात केला. हर्डल काही लोक हाडपाचो प्रयत्न करता, बट आमी क्लियर आसा, फोकस आसा की फुडल्या 5 वर्सांक फूल फ्लेज एकदा डंप ऑक्शन आमी दिले ते खूब मोठ्या प्रमाणात डंप ऑक्शन जरी जालें आसत जाल्यार सगळ्या लोकांक ट्रकाक काम मेळटलें, लोकांक काम मेळटलें, लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली जातल्यो आनी लँड ब्लॉक जावन आसा जाका आमी म्हणटा की डंप आसल्या कारणान त्या जमनीचेर कांयच करूंक मेळना. अशी लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड ही बेश्टी आसा. हो जर मटेरियल सगळो उचलून फाल्यां सकाळीं एक्सपोर्ट जालो जाल्यार लँड फ्री जाली. म्हणजे ती लँड फाल्यां कोण एग्रीकल्चराकूय म्हण किंवा बाकीच्या कामांक इंडस्ट्री खातीर ही यूज जाली. हाजो विचार आमी करपाक जाय. त्या खातीर पॉलिसीच्या नुसार आनी सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सच्या नुसार आमी फुडें वता. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा अशें मदीं हर्डल हाडटा जाल्यार